ॲक्च्युली 12 ऑक्टोबर हो दर वर्सा RTI डे म्हणून सेलिब्रेट जाता, पूण ह्या वर्सा त्या दिसा दसरो असल्या कारणान फाल्यां सुटयेचो दीस असल्या कारणान आमकां हो वर्किंग डे दिसा सगळ्या ऑफिसरां खातीर कार्यक्रम आयोजीत करपाचो आशिल्लो. म्हणून आयज 11 तारखेक हो RTI डे आमी आयोजीत केला. आणि पयले फावट सगळ्यो ज्यो फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी आसा, जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसता किंवा त्या इन्फॉर्मेशन ऑफिसराच्या वयली जी ऑथॉरिटी आसता, जे अपील डिसायड करता पयल्या स्तराचे, तांकां सगळ्यांक आपोवन आमचे गोंय सरकाराचे जे लर्नेड एडवोकेट जनरल आसा तांचे विचार ह्या विशयाचेर तांचे कडेन मांडून तांकां क्लॅरिटी येवची आणि तातूंतल्यान हे जे रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचें जे डिसेमिनेशन आसा सामान्य मनशा पर्यंत ताजे बेनिफिट्स पावपाची जी गरज आसा तातूंत चड क्लॅरिटी येवची हो हेतू धरून आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. आणि बरें दिसता की व्हडा संख्येन सगळे फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी हांगा जमून तांणी ह्या कार्यक्रमांत सक्रीय सहभाग घेतलो. हांव तांकां देव बरें. RTIची माहिती कोंकणीमधनंही दिली जाणार आहे. सगळ्या राज्यांकडे मॅन्डेट आसा ह्या हातून RTI एक्टाच्या अंडर की प्रत्येक राज्यान आपापल्या राजभाशेन ही माहिती म्हणजे हो कायदो हो लोकां पर्यंत पावोवचो म्हणून. आणि कांय कारणास्तव तें ट्रान्सलेशन जावंक नाशिल्लें, तें ट्रान्सलेशनाचें काम सुरू जालां आनी बेगीनूच आमी ताजी कॉपी सगळ्यो लायब्ररीज आसतल्यो, सगळ्यो सरकारी ऑफिसां आसतलीं आणि सामान्य मनशाक सहजपणान उपलब्ध जावचो हो कायदो आणि तो समजपाकूय सोंपो जावचो ह्या दृश्टीन कोंकणी भाशेंतल्यान उपलब्ध करपाचो आमची मोख आसा आणि आमी तें साध्य करतले.